नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दिवाळीची तयारी, घरदारांचे सजावटीची तयारी, पणट्यो, आकाशदिवे, खाणा जिन्साच्या सामानाक बाजारांत वर्दळ, रेडीमेड नरकासुरूय पावले, बाजारकार उमेदीर, खासा रिपोर्ट। उत्सवाच्या दिसांनी प्रदूषणाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नजर, नरकासुराच्या राती कांठळ्याच्या म्युझिकाचेर नजर दवरपाची जबाबदारी खंय पोलिसांची। चिमला मशिदी कडेन अकस्मात जमाव, पोन्ने गोंयच्या पोलिसांनी सादूरकाय म्हूण 20 जाणांक उखल्ले, उपजिल्लोधिकाऱ्या मुखार उबे लाखाचो बॉन्ड घेवन सोडले। बलात्काराचे केशी दरिल्ल्या राजेश पाटणीक पणजे स्पेशल कोर्टाचो जामीन, फेक रेप केशी घालपी रॅकेटाचो बळी आसूये पुलिसांक दुबाव। गोंयच्या शिमेवेल्या चेकपोस्टांचेर भायल्या जड गाडयांक एंट्री फी 50 रुपया ते 550। सगळे डॉक्युमेंट आसात तरी फी कसली ती ड्रायव्हरांक खबर ना, खासा रिपोर्ट। दवरले दिगरपाले लायटीच्या खात्याच्या एका स्ट्रक्चराक पेंट मारपी पश्चिम बंगालचो कामगार अकस्मात शॉक लागून सोंपलो, पुलीस करतात चौकशी। जोयडा शिवपूर व्याघ्र वाठारांत रानवटी जिवाच्या अवयवांची तस्करी करपी 5 जाणांक धरले, बिबट्याची 7 नाखटां, गाराची कात, सांबराचें मांस, चंदन, गांवठी पिस्तूल जप्त। दरेक चलयेन सुरक्षेचे नजरेन मार्शल आर्ट्स शिकचे, नॅशनल गेम्सांत स्क्वे मार्शल आर्ट्सांत गोल्ड जिखपी गोंयकार, खोर्लेच्या प्रांजल नायकाचो उलो। मास्टर ब्लास्टर सचिनाची गोंय क्रिकेट टीमी बरोबर अडेज वरां जीसीएच्या पर्वरे ग्राउंडाक विजीट, गोंयच्या टीमीक दिशा दिवंक आत्मविश्वास वाडोवंक खंय मास्टराचो मंत्र। दिवाळीची तयारी, घरदारांचे सजावटीचे सामान, खाणा जिनस, फळां फुलां, आकाशदिवे, पणट्याच्या सामानाक बाजारांक गर्दी। गांवठी फोव 100 किल, आंबाडे 100 20, काट्टां 10 रुपयांक 5। ओनू रेडीमेड कॅरी होम ल्हान ल्हान नरकासुरूय बाजारांत पावले, 1000-2000 रेट। दिवाळेच्या बाजाराक पॉवरफुल रिस्पॉन्स, बाजारकार उमेदीर, खासा रिपोर्ट। ह्या वर्सा दिवाळीक लोकांचो जसो प्रतिसाद पळोवंक गेल्यार खूबसो दिसता, मात तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा? बरो आसा, गिरायक बी बरें आसा आनी लोक बी आसा, खूब आसा। रेट म्हटल्यार मातशी वाडलेलीच आसा, आंबाड्याची बी मोठे आसात, 100 10 आसा, 100 20 आसा, 100 25 आसा, मागीर चिरमुले 50चे आसा, 100चे किलो आसा फोव। म्हणजे दिवाळीची तयारी म्हणजे फोव बीन घेतला हांवें, आकाशदिवो घेतला आतां, तो आतां व्हरून हांव घरा कडेन लायतलो। एवरी टायम पळयता की वर्सान वर्स ही प्रायस वाडत आसता फुगड्यांची, ह्या वर्सा कशी कितें 10% वाडला, 10% वाडटा, प्रत्येक वर्सात 10% वाडटात। धाकटे नरकासूर कशें ल्हान भुरग्यांक चड आवडटा, कळ्ळें तुका, ते ल्हान भुरगेच व्हरता आनी तेंचो आवय बापूय तांकां घेवन येता आनी तांकां ते दाखयता आनी ते मागीर खूश जाता आनी ते मागीर होच जाय म्हणटा, कळ्ळें तुका। धाकटे नरकासूर भरपूर वयता आमचे। रेट कशी कितें? रेट कसो आसा, लास्ट इयरा तसोच आसा आमचो रेटीन काय आमी व्हडलो चेंज करूंक ना, कळ्ळें तुका। हे आतां धाकटे रुपटे आसा ते 250 हे पळय, कळ्ळें तुका। धाकटो नरकासूर आमी हो लायटीचो आसा पळय तो 1300 रुपया विकता, 1300 रुपया। विदावट लायट आसा तो 1200 रुपया विकता। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव चेतन गवस। उत्सवाच्या दिसांनी फोगाचें प्रदूषण मेजूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान यंत्रणा बसयल्या।
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष महेश पाटील सांगता. नरक चतुर्दशीचे राती नरकासुराचे सेलेब्रेशनाचे साऊंड पोल्युशन जाता. ताचेर विचारल्यार ती जबाबदारी खंय पुलिसांची. प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक नॉयज लेवल मिटर दिला. एम्बियंट एअर क्वॉलिटी म्हणजे फुगोट्यो धूर जावन ताचें प्रदूशण कितें जाता पळोवपाक ताजे खातीर आमी 3 दीस पयलीं वेगवेगळे ठिकाणाचेर आमची गाडी दिवन आमी मॉनिटरींग केलां. सो ते एम्बियंट एअर क्वॉलिटी म्हणटा ती आमकां आतां नंबर खबर आसा. तशेंच आज रातचे म्हणजे दिवाळीचे फाल्यां रातचे दिवाळीचे रातीक आमी वेगवेगळ्या जाग्यार आमची इक्विपमेंट लायल्यात आनी त्या रातचे मॉनिटरींग करतले आनी दिवाळी जातरेर परत 2 दिसांनी परत मॉनिटरींग करतले. आनी त्या इक्विपमेंटांनी मॉनिटरींग करतकीर आमकां प्रदूशण कितकें जालां ताची पातळी कशी आसा ती कळटली. सांगपा म्हणल्यार आमी एक आमची अपार्ट फ्रॉम जी परमनंट स्टेशनां सोडून आमची एम्बियंट गाडी आसा. मडगांव आमी आमचे कला अकादमी आसा वॉट इज कॉल्ड राजू कला मंदिर थंय आमी एक ऑलरेडी एक गाडी थंय दवरिल्ली आसा. तशीच पणजे दवरिल्ली आसा फाट्यार आनी बाकी जाग्यार आमचे परमनंट स्टेशन आसा. सावंडाचो हो नॉयज हो कलेक्टर आनी पुलीस हांणी कंट्रोल करप आसा एज पर नॉयज एक्ट. आमचो सपोर्ट आसता तांकां नॉयज मॉनिटरींग करपाक. सो पयलीं केलां की आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर निलेश काब्राल एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी सगळ्या पुलिशेक एक नॉयज लेवल मिटर दिल्लो आसा. सो तांकां खंय आवाज आनी मॉनिटर करपाक जाता. एज अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमी कितें केलां की आमी परमनंट नॉयज मॉनिटरींग स्टेशनां घातल्या. आतां सगळी गोंयभर एका नरकासूर घालूंक शकनात म्हणजे बीच बेल्टार आमी 12 आसा. तशीच आमी नवी आतां आस्थापन आसा तांकां घालपाक दिल्या. तो डेटा आमचे कडेन ऑनलायन येता आमकां येता प्लस पुलिशेक कळटा ते कंट्रोल घेतले. पण लार्जली हो कंट्रोल करप हें पुलीस आनी डेप्युटी कलेक्टराचें काम आसता. पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी राती चिंबला मशिदी कडेन जमिल्ले 20 जाणांक उखल्ले. चिंबलाचे अंजुमन तौशीद उल मुस्लिमीन सुन्नी मशिदी कडेन अकस्मात जमाव जमलो. पुलिसांनी सादूरकाय म्हूण 20 जाणांक उखल्ले. उपरांत तांकां मॅजिस्ट्रेटा मुखार उबे केले आनी 1 लाखाचो बॉन्ड घेवन सोडल्यात. बलात्काराचे केशींत धरिल्ल्या राजेश पाटणीक पणजे स्पेशल कोर्टान जामीन दिलो. फेक रेप केस घालपी रॅकेट एक्सपोज केल्या उपरांत तसल्या केशींचेर पुलिसांचें आतां लक्ष. राजेश सॅक्सटॉर्शन रॅकेटाचो बळी आसूंये म्हणून पुलिसांक दुबाव. कांदोळे एके चलयेचेर बलात्कार केला म्हणून राजेशाक पणजे बायलां पुलिशेन 12 ऑगस्टाक धरिल्लो. कोळंगुटे आंतरराज्य सेक्स्टॉर्शन रॅकेट एक्सपोज जाल्या उपरांत तपास फुडें वता तसो बलात्काराचे केशींत धरिल्ल्यांक थाकाय मेळत आसा. 12 ऑगस्टाक पणजे बायला पुलिशेन राजस्थानाच्या राजेश पाटणीक धरिल्लो. कांदोळे एका हॉटेल रुमात ताणें बलात्कार केला म्हूण चलयेन पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आपल्याक सोरो घालून हॉटेल रुमात बलात्कार केलो म्हूण तिची कागाळ आशिल्ली. तेन्ना सावन राजेश जेलीन आशिल्लो. आतां पणजे स्पेशल पॉक्सो कोर्टान राजेशाक जामीन मंजूर केला. राजेशाक बलात्कार प्रकरणात घुस्पयला आसत म्हूण सरकारी आदोगादान आर्ग्युमेंट घाल्लो. राजेश पाटणीक जामीन दितना कोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. तपासा वेळार मेळिल्ले पुरावे आनी स्टेटमेंट पळयल्यार राजेश पाटणेन चलयेक सोरो पिवपाक फोर्स करूं ना. कागाळ करपी चलयेनूच हुक्को आनी ड्रिंक ऑर्डर केल्ली. राजेश पाटणी आड आदींच आरोपपत्र दाखल जाला तरी आर्ग्युमेंटा खातीर कोर्टान 23 नोव्हेंबर फिक्स केला. After burst of multi-estate sextortion racket by Kalamgut police, persons who were booked and arrested in rape cases are getting relief one by one. Earlier, Gujarati businessman Anant Chamanlal Tanna had got relief by the court after the prosecution submitted that he may be one of the victim of sextortion racket and has been implicated in fake rape case. Admitting the submission of prosecution, court granted permission to the police to re-investigate the case against Tanna. And now, another accused, Rajesh Patni, has got relief from the court as the court has granted him bail. Rajesh Patni, who was booked by Panji Bhuman police and arrested by Panji Bhuman police on 12th of August, he was in custody since then. But now the court has granted him bail and police has accused Rajesh Patni was arrested on 12th August by Panji Bhuman police in a rape case and since then he was in custody. But after grant of bail, he will be out after almost 4 months. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयच्या शिमेवेल्या चेकपोस्टांचेर भायल्यान येतले हेवी गाडयां कडच्यान एंट्री फी घेवपाचे प्रकार चालूच. पोळे पत्रादेवी उपरांत केरी 70 चेकपोस्टार स्टिंग ऑपरेशन. ह्या पोस्टार गाडयांक 50 रुपया ते 550 मेरेन एंट्री फी घेवपाचो प्रकार एक्सपोज. ट्रक टँकरवाले कॅमेरा मुखार सगळे डॉक्युमेंट आसात
तरी RTOची फी कसली ती खबर ना. खासा रिपोर्ट. किती जात आहे? कुठे कुठे जातात? का एंट्री काय आता हातात काय दाखवा 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 हातात काय दाखवा. किती आहे? 550. कसली एंट्री? काय RTOची एंट्री. हा डेली येता तुम्ही? डेली काय एंट्री द्यावी लागते इथे? ते काय 50 रुपये दिलं. हा 50 रुपये दिलं. किती? 50 काय गाडी लोड असते म्हणून. गाडी लोड असते म्हणून. तुमची एंट्री किती मागितली? 200. कितना? 200. कितना मांगा उसने? 200 रुपये. 200. क्यों? पहला चेक पोस्ट में. ये देखो भैया 50 पे है मेरा. ये तुम्हारा पेपर पूरा क्लियर है? हाँ देखो ना भैया इधर है तुम्हारा गोवा का. ये देखो दररोज किती द्यावे लागतात? 110 रुपये. 110 रुपये. इथं खाली 10 घेतात, हे 60 रुपये घेतात. हे 60 रुपये घेतात. 10 कुठे घेतात? हे खाली घेतात एक्साइज 10 रुपये घेतात. 10 रुपये. सांगा सगळे लोक पैसे घेऊन किती घेतात साहेब? परमिट करपा लागून. परमिट परत हांगा काडचे पडटा. परमिट काडचे पडटा न्हू 3-3 म्हयन्याचे. परत हांगा काडचे. पण 160 रुपये 110 रुपये कित्याक दिवचे पडतात तुमका परमिटाचे? परमिट काडचे परमिटाक घेतात. पण ते डेली ते म्हणतात की तुमका डेली पैसे दिवचे पडटा म्हणून. कोण म्हणटा? ते ड्रायव्हर सांगतात. ड्रायव्हर म्हणता मरे ते. कोण ना मरे. आम्ही जेन्ना गेले पळय तुम्ही त्यांना लाईटी बंद करून गेले कित्याक सगळे? हांव आत्ता येयला मरे. जर तांकां परमिशन आसा तांकां परमीट आसा जाल्यार एंट्री कसली ही गव्हर्नमेंटान ही दखल घेवची आणि यांचेर योग्य ती कारवाई करपाची गरज आसा. 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. जोयडा व्याघ्र वाठारांतल्या शिवपुरांत रानवटी जिवांच्या अवयवांची तस्करी करपी 5 जाणांक राना खात्यान धरले. तांचे कडच्यान बिबट्याची 7 नाखटां, गाराच्यो 2 काती, सांबराचें मांस, किंगफिशराची चोच, 550 ग्राम चंदन, जाळें, वखद, गांवठी पिस्तूल जप्त केला. फुडलो तपास चल्ला. काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशातल्या वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांची शिकार करून त्यांचे अवयव काढून घेऊन त्याची तस्करी करपी एका 5 जणांच्या टोळीक काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशातल्या वन अधिकाऱ्यांनी अटक केली असा. त्यांच्याकडून एकूण बिबट्याची 7 नखा, घोरपडीची 2 कातडे, किंगफिशर या पक्षाची तोंड आणि बंदूक व पक्ष्यांची शिकार करपा खातीर जेंच्यांनी जी जाळी तयार केल्ली ती त्यांच्याकडून जप्त केली असा. ही कारवाई असा ती जोडा तालुक्यातल्या काळी व्याघ्र संरक्षित प्रदेशातल्या गुंद वनक्षेत्रातील जे शिवपूर हे गाव असा, या शिवपूर गावातल्या एका घरात छापो मारून ही कारवाई केली असा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. दिगरबाले दवरले लायटीच्या खात्याच्या एका स्ट्रक्चराक पेंट मारपाचें काम करपी पश्चिम बंगालचो कामगार शॉक लागून सोंपलो. बरोबर आशिल्लो सांगता त्या प्रमाण काम चालू आसतना लायटीचो शटडावन घेवन सकाळीं 8:30 काम सुरू केल्लें. 10 अकस्मात सप्लाय सुरू जालो आनी शॉक लागून तो कामगार सोंपलो. पुलीस आतां चौकशी करतात. लेबरर वो लाइन का काम है. नहीं लाइन का काम कर रहे आज कर रहे पेंटिंग कर रहे. पेंटिंग कर रहा था. हाँ पेंटिंग कर रहा. तो उसको पूरा 5 फीडर का शटडाउन लिया. ओके. लाइन मैन इधर ही था, हमारा इंजीनियर भी था. 8:30 बजे से काम कर रहे. 10 बजे को सप्लाई आया. हाँ 10 बजे सप्लाई आया. हाँ. और वो ऊपर से उसको शॉक आया और वो गिर गया. वो नहीं था मैं उसी टाइम, मैं दूसरा साइड पे था. वो इंजीनियर अभी गया उनके पास. लेकिन एक उसका वो मर गया. हाँ एक्सपायर हो गया. दवरली दिकारपाली हांगासर वेस्ट बेंगालाचे कांय पेंटर हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्ट्रक्चर फाटल्यान दिसती पडटा लोखणाचो, ताका पेंट मारताले तेन्ना तांतल्या एकल्याक अकस्मात शॉक आयलो आनी तो वयरसान पडलो आनी मेलो. ताची बॉडी आतां पुलिसांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्या आनी फुडली तपास चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर दवरली दिकारपाली सावन साबियो डायस.
सावयवेऱ्या बाजारांत 100 वर्सां आदली पिठाची गिरण अजूनय चलता. पारकर आनी धुमस्कर फामिलीची 3री पिळगी हो वेवसाय फुडें व्हरता. थंय खोबरेल काडूंक सदांच गर्दी. लोकांनी शेतां करपाचीं सोडल्यांत. रेडीमेड आटा तशी तरेतरेची पिठां रेडीमेड मेळूंक लागिल्ल्यान आदल्या सारकें गिरायक जायना. पूर्णदास धुमस्कर सांगता. कासा रिपोर्ट. सुरवात आमची अनंत पारकारान चालू केल्ली गिरण कळ्ळें. तेज्या नंतर म्हागेलो बापूय महादेव धुमस्कर कळ्ळें. तेज्या नंतर सगून पारकर उर्फ विनायक पारकर हेणे आनी हांवें पूर्णदास महादेव धुमस्कर हेणे आमी आतां चालू दवरल्या कळ्ळें. कितले वर्सां जाली म्हाका आतां 60 वर्सां हांव 30 वर्सां तरी जाली हांगा सारको आसा. हे आतां मशिनरी आहा पळय तुजे कडेन कितली वर्सां जातली ह्या मशिनरीक काय म्हणटा? 100 वर्सां जावंक जाय. 100 वर्सां सगळें हे पण अजूनही चलता हय तिथे? हय मोटर बीन सगळं चलता. कमी जालें खूब म्हणजे खूब कमी जालें. भात तर नाच ना. आतां भायले पीठ चड जाला न्हू. तेल आनी मसालो तेजेरूच चलता. लोक येतात घेवन. हय सरकार सगळ्याच गोष्टी सपोर्ट करपा जाय. पूण कितें करता सरकार जाय तेच करता जाय नाका ते करना. कसले गजाल सद्या जाल्ली आसा. हे पयलींचे 100 वर्साची गिरणी आसा तेका कितें तरी प्रोविजन दिवपा जाय. स्कीम बाकीच्या गोश्टी कडेन काडटा तेन्ना हे लोकांक कॉन्ट्रॅक्टार घेवन सांगपा जाय की बाबा तुमी या तुमकां कितें फेसिलिटी जाय आमी दिता म्हणून. मागीर म्हाज्या बापायन आनी म्हाज्या काकान तेंच्यांनी दोगांनी गिरणी चालूच केली. तेंचे जावन आमी केन्ना फ्री टायम आसता तेन्ना आमी बी टायम घेवन येता. पारकर आनी धुमस्कर फाटली 100 वर्सां जाली हांगासर ही गिरण चलयता. आनी म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली ही गिरण अजुनूय हांगा आसा. आनी मशिनरी नवी सुद्दां येवन नवी आतां गिरणी लोक करतात पण अजून पर्यंत तो ह्याच गिरणीचेर आपले उदरनिर्वाह करता. आनी मुद्दाम लागून ह्यो मशिनरी लोकां मुखार हाडल्या पळोवपाक हे कशे पद्दतीन चलतात. सावयवेरेच्यान प्रोडिटा खातीर विवेक प्रभू. आगोंद दर्यादेगेर वचपाचो रस्तो डेंजर. थंय वचूंक बांदिल्ल्या पुलाक बॅरिकेड्स नात. गाडी चालीर मातशी रस्त्याचे आडे कडेक गेल्यार सरळ सकयल वचपाचो भंय. सरपंच म्हणटा PWDच्या कानार घालात मात अजून मेरेन दखल घेवना. थळावे म्हणटा अपकीर्त घडचे आदीं सरकारान इशू तडीक लावचो. अशें मातशें जावपाचें अशें चड प्रसंग आसता. पूण ह्या धडे वयल्यान गाडी सकयल पडोंक शकता. हय पडोंक शकता. मोठो कितें हांगा इन्सिडंट जावपाक शकता गाडी पडली जाल्यार. हय आनी हांगा ट्रॅफिक चड आसता. हय सामकें जाम सारकें. आनी मागीर बाकी लोकां पळय जे कितें वेव्हार करपाक बाकी भाडे मारता जावं कितें तेंचे सामकें म्हळ्यार काळ येतलो कित्याक भाडे मारपाक वचून मेळपाक हांगा म्हळ्यार बात कसो वयतली पावस जड जाल्यार सामकें डायरेक्ट वयतली. सामकें व्हडलें रिस्क आहा हिंगा हांगा म्हळ्यार. पूल बांदलें म्हणून जालें ना काम करपाक जाय. कावळे कितकें आसता तें काम करपाक जाय. पूल बांदले गेले मंत्री येयलो चिर दवरलो गेलो सिर्फ फकाणां शेपाचो लक्ष ना तेमगेलें कोणालें फकत मोठो कितें इन्सिडंट जातकीर मागीर सगळ्यांक तेन्ना आवडटलें. पळोवपाक गेल्यार मेन एंट्रीच आमगेली फेल वयता. आनीक तेजें काम जें आहा तें तशें सोडून गेल्लें आहा कॉन्ट्रॅक्टर. हेजे मुखार हांव वचून चॅकूय बी केल्लें PWD कडेन की ते म्हणटा जाताच म्हणटा. पूण इफ सपोज थिंग एक अपघात जालो जाल्यार तो सामको मोठो जावपा आहा. आमी जस्ट टेम्पररी सोल्युशन करता. मातयो अंडाम करता नाल्यार सायडीच्यान बेश्टी हें करता. बट तें एक परमनंट सोल्युशन न्हू. बट आमकां एक सामकें फिक्स कितें तरी जाय. आनी तो पूल एक जावप म्हणल्यार एक जेन्ना आगोंद गांवांत जेन्ना तो सायडीच्यान भितर सरता तेन्ना ती एक सोबिताय आनी तेजें तें ब्युटिफिकेशनूय केल्यार आनी बरें एट्रॅक्शन जावपाक शकता. कसली रेलिंग घालून दवरलेल्या हाका लाकडाची बांबूची रेलिंग घालून दवरलेल्या. जर गाडी सायडीक गेली जाल्यार एक ट्युरिस्ट कोणी फॉरेनर जो आसा तो सकयल पडपाक शकता. PWD खात्या कडेन सगळ्यांची कळकळीची विनंती आसा गांवच्या लोकांची की हें बेगोबेग सारकें करचें कित्याक हांगा मोठो अनर्थ जावपाक शकता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. 37व्या नॅशनल गेम्सांत 27 भांगरा पदकां जिखल्यांत त्या गोंयकारांत प्रांजल नायक. पोन्ने गोंया खोल्ले PDA कॉलनींतल्या प्रांजलान खेळ आनी अभ्यासाचो बऱ्यापैकी बॅलन्स दवरला. स्क्वे मार्शल आर्ट्सांत ताणें भांगर जोडलें. ताका मार्शल आर्ट्साची उमेद आशिल्लीच. गोंयाक भांगर जोडिल्ल्याचो अभिमान दिसता. दरेक चलयेन सेल्फ डिफेन्साक मार्शल आर्ट्स खंय शिकचेंच. 37th नॅशनल गेम गोंयांत जाली आनी गोंयान ऑलमोस्ट 92 मेडल घेतलेले आसा आनी तितून 27 गोल्ड आसा. आनी अशेंच आमचे कडेन गोल्ड मेडलिस्ट आसा ते म्हणल्यार प्रज्वल प्रशांत नायक.
ते जाण अशें खोल्ले हांगसरले आनी आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया की तेणी कशी तयारी केली ती मॅडल्सा खातीर. फाटले 3 म्हयन्याक आमी डेली प्रॅक्टीस करताली. डेली कांसावले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान आमची प्रॅक्टीस चालू आसली. तेन्ना पार्टिसिपेट जाले पळय न्ही तेन्ना चिंतून गेल्ले की बाबा आपूण गोल्ड मेडल हाडटले म्हणून, काय जस्ट पार्टिसिपेट जावन गेल्ले? ना, हांवें चिंतलेलें म्हटल्यार हांव म्हणजे फूल दितलें. गोल्ड मेडलाक जाल्यार हांव फकत ट्राय करतलेंच. म्हाजें मायंडसेट पयलीं तशेंच फिक्स जाल्लें आनी म्हणजे फूल 100% दितलें म्हणून आसलें आनी त्या तितून म्हाका गोल्ड मेडल सुद्दां मेळ्ळें. तुवें मार्शल आर्ट्स पळय न्ही ते तूं पंचान शिकता काय रिसंट शिकपाक लागला? ना, स्क्वेअर मार्शल आर्ट्स हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हळ्यार हांव 6th आसतना साकून हांवें ती स्क्वेअर मार्शल आर्ट्स स्टार्ट केल्ली. आमच्या वाडसा प्रेजन्सी मम्मा सो तुजे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां कशें दिसलें जेन्ना तेंच्या चेडवाक गोल्ड मेडल गावलें तें प्रेजंट आशिल्ली? ना, आमी थंय वचूंक शकले ना कित्याक आमची दुसरे दिसा पुजा आसली, तयारी करपाक जाय आसली, सो आमी वचूंक शकले ना. पूण जेन्ना म्हाका प्रज्वलाचो फोन येयलो की ताका फर्स्ट मेडल मेळ्ळें म्हणून गोल्ड मेडल, आय वॉज ओवरजॉयड. म्हाका दुखां म्हजी कशीच कंट्रोल जायनाली. दुखाची वाट पळयतालें हांव कित्याक ते इतलेच फाटल्यान आमची थंडी बी येतालें तरी आसून ते प्रॅक्टीस करताले. ताणें खूब हार्डवर्क केलो. सायड बाय सायड रातची येवन आपले स्टडीजूय करताले, दीसभर ते कराटेक वयताले. म्हाका ताका खूब हॅप्पीनेस अशें दिसलें की देवान आमकां खूब गोल्ड मेडल दिवन एक घरान एक उमेद कशी हाडली. पयलींच्यान म्हळ्यार म्हाका ल्हानपणांत साकून ती कराटे मागीर बॉक्सींग मागीर अशे मार्शल आर्ट्स खूब अशें लायक आसले, ती एक्शन्स बीन तरेन. आनी एक म्हटल्यार प्रोटेक्शन गर्ल्सांक सगळ्यांक जायत आसता. खंयसरूय गेल्यार आपूण बिंदास वचूंक शकता, एकटे खंयसरूय रावंक शकता. त्या खातीर मार्शल आर्ट्स सुद्दां एक बरो चॉयस आसलो म्हाका. तर हे आशिल्ले आमचे प्रज्वल प्रशांत नायक जेका स्क्वेअर मार्शल आर्ट एका कॅटेगरीन गोल्ड गावल्ले आसा. स्टुडंटा खातीर ओमकार फाळेवाडा, शिरीश कुंकळकार. मास्टर ब्लास्टर सचिनान GCAच्या पर्वरे ग्रावंडाक विजीट मारली. 2.5 वरां तो गोंयच्या क्रिकेट टिमी बरोबर रावलो. कांय टिप्सूय दिल्यो. कांय चुकांक लागून गोंय टीम फाटीं पडटा. तांकां योग्य दिशा दिवंक तांचो आत्मविश्वास वाडोवंक सचिनाचो हो यत्न म्हणून GCAचो अध्यक्ष विपुल फडके प्रुडंटा कडेन उलयलो. जेका गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणटा तसो भारताचो आमचो क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंडुलकर सध्या गोंयान आसा. तो चडशा प्लेसींनी गोंयान आतां भोंवता. त्या भोंवता तो आमची गोंयांची GCA ग्रावंड आसा, GCA एकाडमी, क्रिकेट एकाडमी, तितून तेणें विजीट केले आनी विजीट करून जे रणजी प्लेयर जे गोवा खातीर रणजी प्लेयर खेळटा तांकां तेणी कमीत कमी 2.5 वरां तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें. तितून तांकां टिप्स दिले, तुमी खंय शिकता, कितें शिकता, हे सगळें तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलें. तेच्या मागीर जे अंडर 14 आनी अंडर 16 जे प्लेयर खेळटा गोंया खातीर तांकांय तेंच्यांनी सगळ्यांनी टिप्स दिले आनी ओवरऑल तेणें टिप्स दिवन तो थंयच्यान भायर सरलो. So he had some inputs that he wanted to give to the players, and he is also like a mentor to us, a mentor to the Goa Cricket Association. So he has given his inputs today. हेच दिला त्यांनी आणि भुरगे तेचेर खुश आहा भरपूर. आणि जो मायनर मिस्टेक आमी करता एक्चुअली आमचो व्यू असो आसा की पोटेन्शियल स्कील टॅलंट हेची कांयच कमी ना गोवान. इवन द गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट, वी आर कम्पिटींग अगेन्स्ट मेनी बिगर स्टेट्स विच हॅज अ ह्यूज पूल ऑफ टॅलंट. गोवा कडेन सगळें आसल्या कारणान एक मायनर एरर्सा खातीर आमी फाटीं पडटा. सो ते एक मेंटेलिटी ऑर मॅच्युरिटी येवपाक जाय. ती खंय ना खंय तरी थोडीशी आमी लॅकिंग आहा. त्या खातीर म्हाका दिसता कोण सिनियर मनीस येवन हू इज ऑल्सो अ लेजंड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, इफ ही कम्स एंड मेंटॉर्स ऑर गायड्स ऑर बॉयज, आय थिंक इट इज गुड फॉर द गोवा क्रिकेट. एक्चुअली अंडर 14 अंडर 16 आसा जे बेजीक टिप्स आसता ते तेणी सगळे प्रोवायड केला. तेंच्या वांगडा उलयला तो फोटोसेशन जाले, बट मेनली कोचा कडेन तो उलयला आनी जे सिनियर भुरगे आसा तेंच्या कडेन तसो उलयला. स्टुडंटा खातीर ओमकार फाळेवाडा. नरकासुराच्या राती शारांनी 108च्यो मोटारसायकल ॲम्ब्युलन्सी नरकासुराच्या वेळार फोग मारतात. उज्याचे अपघात मतींत धरून EMRान म्हापशें, पणजे, पर्वरी, फोंड्यां, मडगांव आनी वास्को ह्यो खासा ॲम्ब्युलन्सी दवरल्यात. सांजे 6 ते रातीं 12 मेरेन त्यो आसतल्यो. एक्सिडेंट वा कसलीय इमर्जन्सी जाल्यार फर्स्ट एडाक बायक ॲम्ब्युलन्सी. गोंयकारां खातीर नरकासुराची रात. आनी जेन्ना आमी ही म्हणटा की नरकासुराची रात तेन्ना गव्हर्मेंटा कडल्यान एक अशें आयलां की हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन ज्यो एम्ब्युलन्स बायक म्हणून आसा त्यो तेंच्यांनी 6 जाग्यांचेर डिप्लॉय करपाच्यो चिंतल्यात. तितून येता फोंडें, मडगांव, म्हापसा,
पणजे, वास्को आनी पर्वरी अशे 6 जाग्यांचेर तेंच्यांनी ह्यो ज्यो एम्ब्युलन्स बायक आसा त्यो तेंच्यांनी आयज रातचे 6 ते 12 मेरेन तेंच्यांनी ह्यो डिप्लॉय करपाच्यो थरयल्या. कारण खुबश्यो केसीस तेंचे कडेन फाटल्या जे नरकासूर राती जाता तेन्ना खंय खुबश्यो केसीस आयल्ल्यो की जितून फायर बर्न्स आसता, एक्सिडंट असल्यो केसीस ह्या राती कडेन खूब जाता. म्हणून तेंच्यांनी डिसायड केला की ह्यो ज्यो एम्ब्युलन्स बायक आसा त्यो डिप्लॉय करपाच्यो. ॲक्च्युली आमच्याकडे सगळेच फॅसिलिटी आहे, मेडिकल, इन्व्हायरमेंटल, एक्सिडेंटल सगळे फॅसिलिटी आम्ही करू शकता. हितून आमचे आतां हितून फर्स्ट म्हटल्यार जाल्यार ऑक्सिजन सिलिंडरूय आसा. ऑक्सिजन खातीर कोणी आसा ताका ऑक्सिजन आमी लावू शकता हांगासर. हितून सगळे फर्स्ट एडाचे हे आहा, फर्स्ट एड किट आसा. एक किटान एक्सिडंट आर्टी केस आसता पळय ती बर्न जावं न्ही, मागीर कितें चड अल्कोहोल बी घेतला आनी अल्कोहोल विड्रॉल बी पेशंट आसता तांकां बी आमी ट्रीट करता. तेंची शुगर चॅक करता तेंचे आनी तांकां कितें जाय, कितें तेंचे वायटल्स कितें आसा ते चॅक करता आनी तांकां आमी फर्स्ट एड दिता. सरकारान आयच्या राती खातीर ज्यो 6 बायक एम्ब्युलन्स सरकारान डिप्लॉय केल्या ते बायक एम्ब्युलन्सा बद्दल आमी म्हायती तुमच्या मुखार हाडल्या. कारण तुमकांय कळचें की अशें एमर्जन्सी सिच्युएशन आयच्या राती जर कितेंय जाल्यो जाल्यार ही बायक एम्ब्युलन्सान कितें कितें फॅसिलिटीज आसतले, कितें ते लोक कशा तरेन उपचार करपाक शकतले हे आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्या. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारीक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.